मडगाव शहरात गाडयांचो आंकडो वाडत आसा, मात पार्किंगेची फावो ती सुविधा नाशिल्ल्यान नागरिकांक आनी पर्यटकांक व्हड अडचणीक तोंड दिवचें पडटा। ताका लागून मडगांवां पार्किंगाचो व्हडलो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा, अशें विवेक नायकाचें म्हणणें। मडगांवां जायत्यो रीती सुवाती उपलब्ध आसात, तांचो उपेग करून पार्किंग सुविधा रोखडीच विकसीत करूं येता, अशेंय तांणी सांगलें। 3 सुवातींनी पार्किंग प्रकल्प बेगोबेग सुरू करपाची मागणी केल्या। पोरनो पिकअप स्टँड, पोरनो सिटी बस स्टँड आनी मूळ प्रस्तावित पार्किंग प्रकल्पाची सुवात, पूण राजकीय इत्सा नाशिल्ल्यान हो प्रकल्प पुराय जावंक ना, अशें थळाव्यांचें म्हणणें। मजगतीं येवपी मडगांव नगरपालिकेच्या वेंचणुकेचे फाटभुंयेर ह्या प्रश्नाचेर गंभीरतायेन विचार करून काम करपी प्रतिनिधी वेंचचे, अशेंय तांणी नागरिकांक आवाहन केलां। गाडी म्हणटा त्यो वाडत आसा, पॉप्युलेशन वाडटा। मडगांवाक पार्किंग एक अशी समस्या जाल्ली आसा की पार्किंग मेळप म्हळ्यार भांगर मेळिल्ल्या भशेन। सो पार्किंग प्रोजेक्ट पण एक व्हडलो गाजवाज जालो तुमच्या हांगचे लागींच सामको, तूं रावता थंयच्यानी लागीं, पूण आज पर्यंत तो प्रोजेक्ट जायना, ताचें फावंडेशन स्टोन इतलेंच जाल्लें आसा। तुम्ही प्रश्न विचारला फक्त पार्किंगाचो, पण हांव ताजे मुखार वचून तुका सांगता, मडगांवकार खंयच्या बाबतींत सुखी आसा अशें एक तरी एग्जाम्पल दिवन सांग तूं। आज मडगांवकारांचेर अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा, ना घरका ना घाटका जाल्ले आसा। डबल इंजिन सरकार म्हणटा, मोदी म्हणटा, सामकें डेव्हलपमेंट म्हणटा, दिगंबर बाब म्हणटा, पूण मडगांवकाराले एक तरी इश्यू ह्या लोकांनी खंय सॉल्व केला हाजी उत्तर तुमी सोदचें आनी मडगांवकारांनी हाजेर डीप स्टडी करची। ह्या कावन्सिलाचो टेन्युअर आतां काबार जालो। आमी पयलीं पळयताले एक जबाबदार नगरसेवक मडगांवांत निवडून येताले आनी ते खंयचे ह्या पक्षाचे त्या पक्षाचे अशे नासताले, ते आपूण जावन फुडें सरताले आनी मडगांवचे बरें कितें करपा आसा त्या बद्दल चिंत्ताले। आज कितें जालां, फक्त हो म्हाजो कावन्सिलर, तो तुजो कावन्सिलर हें म्हणून अर्धे राजकारण जावन नालायक लोक भितर सरले। आनी हे नालायक लोक जे पळय भितर सरले, हांकां मडगांव बद्दल प्रेम ना, मडगांवच्या विकासा बद्दल कांयच करपाची येवजण ना। तुका एक सादें एग्जाम्पल दिता म्हटल्यार आतां 10-15 वर्सां जालीं हो हांगासर जें पयलीं ओल्ड फीश मार्केट जें पळय आशिल्लें, हें ओल्ड फीश मार्केट हांगच्यान शिफ्ट तो जागो मडगांव म्युनिसिपालिटीचे कडेन लिजाक आसा। सो जेन्ना पळय तें मार्केट शिफ्ट जालें, थंय एक बरो एक भव्य गडगंज सामको पार्किंग प्रकल्प बांदपाक शकता अशी एक येवजण आशिल्ली। पूण आज पर्यंत थंय फावंडेशन स्टोन घालपाचें सोडून खंयच्याच कावन्सिलरान, खंयच्याच नगराध्यक्षान जावं खंयच्याच आमदारान मना पासून प्रयत्न करूं ना। हे फक्त मडगांवकारांक फटोवपाचें हें चल्लां। हांगसर एक जागो आसा नगरपालिकेच्या फाटल्यान, पुलीस स्टेशना मुखार पयलींचो ओल्ड प्रास जो पळय आशिल्लो, आतां सिटी बसी बी रावता थंय तो एक जागो आसा, आनी पिकअप स्टँडा कडेन ओल्ड पिकअप स्टँड आसा थंय एक जागो आशिल्लो। हांगासर तिनूय कडेन बरे भशेन पार्किंग प्रोजेक्ट येवपाक शकता, पूण खंयच्याच नगरसेवकाक, खंयच्याच नगराध्यक्षाक जावं आमच्या आमदाराक हाजे बद्दल पडोन गेल्लें ना। तांकां मनांतल्यान हें करपाचें ना। आतां आमदाराचो कार्यकाळ आनी 1 वर्सान काबार जाता, नगरसेवक आनी नगराध्यक्षाचो कार्यकाळ आनी थोड्याच म्हयन्यांनी काबार जाता। सो तुमी इतले लेट पर्यंत कित्याक रावता कितें मडगांव बद्दल बरें करपाचें आसल्यार? तुमी जेन्ना कावन्सील सुरू जाता हें जाता तेन्ना तुमी ती म्युजिकल चेअर पळय, हो नगराध्यक्ष, तो नगराध्यक्ष, हो उपनगराध्यक्ष, तो हें करपाचें सोडून त्या वेळार तुमी मडगांवकारा खातीर कितें जाय, मडगांव आमी लीप कशें दवरतले, मडगांव आमी कशे तरेन वेवस्थीत तेची मांडणी करतले हाजे बद्दल चिंता न्ही। तुमी नाका तें तुमी आतां गार्डनान ती आमची जी पळय हेरिटेज हें आगा खान पार्क जें मवानी कुटुंबाचो जागो तो, त्या लोकांनी मडगांव नगरपालिकेक हें चिल्ड्रन्स गार्डन म्हणजे ताका आमी जार्दीन म्हणटाले। ह्या जार्दिनान तुमी रिक्रिएशन करून 2 फ्लोरां बिल्डींग बांदपाक सोदता, कितें गरज कसली आसा? इवन ताजे सायडीन जे पळय गणपती पळय पुजता हे नगरपालिका, ताजे सायडीन सुद्दां एक रूम बांदला, त्या रुमा सुद्दां गरज ना। कित्याक कितें जागो आसा तुमी नगरपालिकेच्या इमारतीन करा। गार्डन हें गार्डन ओपन स्पेसूच आसपाक जाय, थंय कसलेंच कन्स्ट्रक्शन येवपाक जायना, हें म्हाजें ठाम मत। त्याच प्रमाणे आतां तुमी जे पळय हांगासर इतलो तुमगेलो बरो जागो हांगा फाटल्यान आसा, मडगांव तूं खंय चल, बाजारान चल, तुजें पुलीस स्टेशना कडेन चल आनी तुगेले त्या सायडीन। सो लोक कितें करता, लोक बेजबाबदारपणे मेळटा थंय स्कुटरी गाडयो खंय मेळटा थंय घालता। हाजे मुळे कितें जाता, सामान्य मनीस जो कोण अडचणीचो मनीस आसा, कोण पेशंट आसा, हें आसा, तांकां खूब त्रास जाता। सो
हे आमचे नगरसेवकांनी हे चिंतपा जाय आनी बाबा हेजेर कशी वेवस्था करतली. आमचे जे ट्राफीक पुलीस आसा हांच्यांनी हाजेर हें करून बाबा सरकाराक प्रपोजल दिवपा जाय. ताणें कलेक्टरान हाजेर विचार करपा जाय. कलेक्टर हांगा थंय नाका बरो धांवता हें धांवता. सो ताणें विचार करून बाबा मडगांवची ट्राफीक हें करतलें जाल्यार कितें प्लॅन आसा आमचे कडेन हाजेर विचार करपा जाय. तुमी हाजे बद्दल कोणूच कांयच विचार करना. तुमी नाका ते प्रपोजल नाका ते स्किमी हाडटा. आज 15 वर्सां म्हाजे स्पान तुगेलें जेन्ना आर्थर जेन्ना पळय थंय 2015 जेन्ना पळय नगराध्यक्ष आशिल्लो त्या वेळार थंय फावंडेशन स्टोन घातिल्लें. फावंडेशन स्टोन कोणें घालून कितें करूं. आतां तुमी प्रेझेंटली आतां जेन्ना आमचो आमदार बाब दिगंबर कामत जेन्ना पळय PWDचो मिनिस्टर आसा ताणें पुढाकार घेवन थंय कितें तरी एक बरे तरेचें कितें तरी पार्किंग बे जावं पार्किंग तुगेलें हें इमारत बांदून जर लोकांक जर हें जर सोडलें ताणें सुविधा उपलब्ध करून जर दिली ऑर द प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. हे 2-3 जाग्यांचेर पिकअप स्टँडाचेर हांगासर पुलीस स्टेशना ऑपोजीट आनी हांगा नगरपालिकेच्या फाटल्यान जर पार्किंग हें जर बांदीत ताणें बे बांदीत ऑर द प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. म्हणजे मडगांव वेवस्थीत जाता. आनी मडगांव वेवस्थीत जर जात पयलीं म्हणजे रहदारी हें जातली. फुटपाथार बसपास तें पयलीं ताणें बंद करपा जाय. कित्याक फुटपाथार बसूनय लोक हांगासर तुगेलें फाजेंदाची पळय बिल्डींग आसा तेजे मुखार फुटपाथार बसून थंय सामकें तें आनी भयानक दृश्य आसता सकाळच्यान सांजचें. सो म्हाका दिसता आमचे नगरपालिकेन जावं नगरसेवकांनी आमदारांनी हाजेर सिरियस जावन मातशें खंय तरी येवन मडगांवकारांची चिंतपा जाय. आनी सगळ्यांत म्हणजे म्हजे सगळे मडगांवकारांक विनंती आसा की आतां येता आतां हो म्युन्सिपालिटीचो टर्म काबार जाता. सो मडगांवकारांचेर एक नवी जबाबदारी आसा नगरसेवक इलेक्ट करपाचे. आनी एक वर्सान आमदार हें तुमी जबाबदार मनशांक तुमी नगरसेवक म्हणून इलेक्ट करून हाडा. सो जेका मडगांव बद्दल प्रेम आसा आनी जे मडगांव खातीर कितें तरी करतले बेश्टोच ह्या आमदाराचो मनीस त्या आमदाराचो मनीस जावं हो मनीस असो करून नाका आशिल्ल्या मनशांक कोण मडकेकार कोण आनी नाका ते धंद्यान आशिल्ले मनीस असल्यांक इलेक्ट करूं नाका. जे मनीस बरे आसा मडगांवाचेर प्रेम करता मडगांव खातीर कितें तरी करतले असल्याच लोकांक इलेक्ट करून दिया. म्हणजे आमचे मडगांव पयलीं आशिल्ले त्या भशेन आमकां करपाक मेळटलें. 2015 जेन्ना आर्थूर सिल्वा जो म्युन्सिपालिटीचो चेअरपर्सन आशिल्लो तेन्ना हांगा पार्किंग प्रोजेक्ट बांदपा खातीर फावंडेशन स्टोन घाल्लो. पूण आज 2026 जालो आज पर्यंत हांगा पार्किंग प्रोजेक्ट म्हणटा तो येवपी आयलो ना. म्युन्सिपालिटीक ऑलरेडी फंड अलॉट जाल्लो आसा पूण प्रोजेक्ट मात येना. फाटले खेपे हांगा एक सद्याच्या कावन्सिलान एक पार्किंग प्रोजेक्ट प्रपोज केलो जो मल्टी स्टोरी पार्किंग प्रोजेक्ट आशिल्लो. काही कारणाक लागून म्हणजे ताचे लास्ट फ्लोराचेर कोणे तरी हॉटेल प्रोजेक्ट केले आनी बोवाळ जालो लोकांनी बोवाळ जालो ताका विरोध केलो आनी हो प्रोजेक्ट कॅन्सल जालो. ताजे नंतर चेअरपर्सनान सांगलें की हांगा हायड्रोलीक पार्किंग प्रोजेक्ट आमी पायलट बेसिसाचेर चालू करतात. तातूंत भितर 400 ते 450 स्क्वेअर मिटरा भितर हो प्रोजेक्ट येतलो. काम ऑलरेडी स्टार्ट जालां टेंडर जालें आसा अशें सांगलें थोडे दिसान चालू जातले प्रोजेक्ट जातलो. पूण आज पर्यंत हो प्रोजेक्ट येना. सद्याच्या कावन्सिलाचो टायम काबार जालो आसा. हांगा जी पाटी बसयली ती पाटी सुद्दां मोडून पडिल्ली आसा. जी फावंडेशन स्टोनाची पाटी आशिल्ली तें इनॉग्रेशन केलें ती पाटी सुद्दां मोडून पडिल्ली आसा. पूण पार्किंग प्रोजेक्ट जायना. मडगांवाक सद्याक पार्किंग प्रोजेक्टाची नितांत गरज आसा. स्पेशली म्युन्सिपालिटीक जे लोक आसा तांकां पार्किंग करपाक जागा ना. हांगा जर एक मल्टी स्टोरी आतां सांगले त्या भशेन जर तो हायड्रोलीक आयिल्लो जाल्यार दुसरो आनीक जागो उरता आशिल्लो 100 स्क्वेअर मिटर तातूंत आनीक हायड्रोलीक प्रोजेक्ट करपाक जाय जर सक्सेसफूल जालें जाल्यार. पूण सद्याक म्युन्सिपालिटीक पार्किंग जो प्रोजेक्ट आसा तो हॉल्ट जाल्लो आसा खंय तरी आनी तो जावपाची शक्यताय कमी आसा. कारण ऑलरेडी टर्म काबार जावपाक लागला आनी जाता म्हणटालो तो जायना अशी परिस्थिती आसा. फाटलीं 10 वर्सां जालीं पार्किंग प्रोजेक्ट घेवपाच्या नांवान हांगा पार्किंग प्रोजेक्ट येतलो पूण असं पळयत आसात मडगांवकार. पूण मडगांवाक खरी नितांत गरज आसा एक पार्किंग प्रोजेक्टाची. आनी अशी आनीकूय ओपन स्पेसीस आसा थंय बी पार्किंग प्रोजेक्ट केले जाल्यार मडगांवची काही प्रमाणान पार्किंगाची जी हें आसा समस्या आसा ती सुटपाक शकता अशें दिसून येता. पूण हे प्रोजेक्टाचें येवपाची नांव ना. आतां केन्ना जातलो कितें जातलो तें पळोवपाचें गरज. म्हणटा ती खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू उलयतां.